सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू चॅनल. सो आयज हांव येयला बेलगांव आनी हिंग फर्स्ट थिंग असो हे कॉलेज येयलो हा KLE मेडिकल कॉलेज. सो हिंग न्ही एडमिशन येयले मुगे फ्रेंडांक गेले आनी हिंग जायती व्हडली फॅसिलिटी आहा. मेन थिंग होच हो एंट्रन्स आख्खो हो एंट्रन्स हिंगाय बी आहा ती हिंगा आतां वयता आमी भितर वयताय तोच भुरगो. सो हांव हिंगा फर्स्ट टायम येयला बेलगांव. सो दाखय तुमकां जाता तितलें सगळें एक्सप्लोर करून. आतां पयलीं भितर वयताय आनी तें जालें म्हणटच मागीर बाकी भायलें कितें आहा तें सगळें दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स, आतां हिंगा आमगेलें एग्जामीचें रेजिस्ट्रेशन जालें सगळें. सो ही ती चयली आनी हो भायलो एंट्रन्स आनी बरो व्हडलो कॅम्पस आहा तो. कित्याक ही न्ही युनिवर्सिटी आख्खी युनिवर्सिटी. कित्याक हांवें भितर कांय काडलो ना चड, भितर कांय जस्ट भायल्यान हें करून दाखयता तुमकां. आनी हेच हिंग ते हिंगे सगळे टूक टूक चयले ही मेन हायवे. हे हायवे आख्खी भशेन हाय. सो आतां आमकां आनीक प्लेसीर वचपा जाय, दाखयता तुमकां. आनी आमी टोटल 4 जाण येयलोले. सो मुगे कजन भाव आनी ते येयले, ते आतां गाडी घेवन थिंग मुखार हाडलो पार्किंगाक. ते येतो आमकां आतां व्हरपाक आनी सो हिंगा रावले. चोय दाखयता. आजुनूय आमी खूंय गेले ना, मुखार गेले ना. सो आतां आमी मुखार वयताय आनी हिंगा चोय दाखयता तुमकां. हिंगा सगळे जाय ब्रँड्स जाय लायक डॉमिनोज, पिझ्झा हट आनी KFC आहा हिंगा. तो चोय मुखार गेला. सो हांवूय वयता मुखार दाखयता तुमकां कितें आहा तें. आमकां हिंगा थिंग भितर वचपा जाय, कॉलेज ऑफ प्रायमसी तितून वचपा जाय. ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा थिंगा. सो फ्रेंड्स, आमगे हिंगा आतां काम जालें येयलो कडेन. सो हे चोय हे न्ही इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग थिंग भितर येयलो आमी. आनी कित्याक हें न्ही आख्खें हॉस्पिटल आनी तो स्टुडंट तो ते शिकपा येयला. आतां हिंगा येयलो सो तो म्हणजे तेगे कामां येयला आनी हांव तेजे बरोबर येयला. सो ते भितर कांय काडपा चड एलावड ना, तेका लागून जस्ट कितें भायर आहा तें दाखयता. कित्याक ह्यो जायतो व्हडलो कॉम्प्लेक्स आहा. हिंगा 3 हॉस्पिटलां आहाय, मागीर आनीक एक रिसर्च सेंटर सेपरेट आहा आनी सगळें आहा. युनिवर्सिटी आहा तेवटेन. सो हिंग सगळें आख्खें हॉस्पिटलाचें हिंगा भुरगीं शिकतात ते सगळें तेका लागून. आनी आतां या कितें जाता तें हिंग पावताय कितें पावताय सगळें अपडेट दिता तुमकां दाखयता. चोय ही आमगे गाडी आनी हिंगाचे मॅकडॉनल्ड्स बी आहा. सो आतां आमी हिंगा चाय येयलो आहाय आनी हे रामनगर चोय हिंगा धाकटो बाजार असो हॉटेल बी आहाय. पसारे हें सगळें कन्नडाचे कन्नडा आख्खें चयलें. आनी हिंग तें हॉटेल आहा चोय. आनी मुगे कजन बी ते सगळे भितर आहाय बसोन आहाय. आतां चोया कितें मेळटा तें. हिंगा चोय एशें कोन्न आहा चयलें. सो आतां हांव वयता भितर आनी हें बरें आहा रेस्टॉरंट सारकें डिसंट. चोय सिटींग एरिया. सो हिंगचें ब्रेकफास्ट आतां भाजी घेतला ही चणे भाजी. बाकीचें रेस्टॉरंट एशें कोन्न. सो आतां आमी वयताय आनी होच तेंगे एक सगळो शॉपिंग एरिया आनी बरें आहा फूल ऑफ ग्रीनरी आनी डिफरंट टायप ऑफ स्टोर लायक सगळे रोपाचे जावं आनी कॉस्मेटीक सगळे मिक्स आहाय चोय. बींग ह्युमन, सलमान खान, नायका जावं जायत भाशेन आहाय चोय. आनी बरें ग्रीनरी आनी चडूय ट्रॅफीक ना, सगळें दिसता आहा चोय. बरें आहा चोय आख्खें. सो हिंगाची चोय ती मेन हायवे ही तुमकां दाखयता. पूण बरी आहा ही फूल न्यू बांदिल्ली दिसता. कित्याक मुगे कजन म्हाका सांगतालो तो जायत पाटी वचून येता. आनी हो तो हें ही टूल गेट. सो ही भाशेन सगळें जाता तितलें सगळें कॅप्चर करून दाखयता तुमकां थोडे. चोय टूल गेट आमी पास केली आनी आतां वयता मुखार.
टूल गेटीर 80 रुपीज आमगे घेयले आनी आमकां एक स्लीप दिले. सो चोय सो फ्रेंड्स आमी हिंगा आतां चोरला घाटार पावले आनी चोय सद्या हिंगा हा माकोड तो बसना चल आनी सगळे आतां हिंग एक शॉप आहे चोय चाये बी सो ते पार्किंग रावलो आहे आनी हिंग चोय हो सगळो व्यू हिंगा सकाळीं पडल्यार कांय मेळपा ना सगळो फॉरेस्ट सारकें मावंटना केसो व्यू आहा तो चलो चोय आख्खो फूल वयलो आख्खो येत तो आख्खो चोय दोगो मावंटन मावंटन मावंटन. सो आमी आतां ओद्दे वाटे पावलो आहे आनी वयताय घरा आनी थिंगाय चोडूय टायम गेलो ना कित्याक थिंग आमगे कितें काम केलें आनी येयले स्ट्रेट अवे आनी खूंय गेले ना आनी थिंग सगळो चोय एश कोन्न एरिया आख्खो वत बरें कडक आसा. सो आतां वयताय. हॅलो फ्रेंड्स आमी चोय आतां बेलगांव सान पावले घरा कडेन सेफ पावले वयता टायम बी बरे भशेन जालें येता टायम बरे भशेन जालें आनी ही ट्रीप वन ऑफ द एक एडवेंचरस जाली कित्याक फूल ऑफ ग्रीनरी चोय मावंटन्स जावं सगळे वयता थिंग बरें सारकें बरें फील जाता बरें फ्रेश एअर आनी जायते बरें बरें कितें कितें डिफरंट डिफरंट तुका चोवपा मेळटा जावं त्या गांवांनी चोय बेलगांवच्या एक डिफरंट आसता कितें तरी आमी गेलो ते कामां तें बी आमगे काम जालें आनी जाता तितलें कॅप्चर करून हांवें तुमकां दाखयलें चोय थिंगाचो लोकूय बरो आनी सगळें बरें बरी शांती पीस ऑफ मायंड आनी बरें चोय. आमी सकाळीं हिंगा 6:30 भायर सरलेलीं थिंगा 9:30 जावन आमी अशें पावलेच एक स्टॉप गेलेलो रामनागरी थिंगा आमी ब्रेकफास्ट केलेलो तेजे उपरांत एक कडेन म्हाजो जेवपा रावले आनी मागीर स्ट्रेट अवे आमी घराको येयले. सगळें बरे भशेन जालें फ्रेंड्स आनी जेन्ना हांव परत वयताय तेन्ना मागीर चोय तेजो मार्केटूय दाखयता न्हू हांव मार्केटान गेल्ला आनी कांय गेल्ला एक आंब्या कडेन आंब्या प्रायस दिसालो पूण हिंगा प्रायस आनी थिंगा प्रायस सेम जालें ते आमी मातसो बरें नासलो म्हूण हांवें गेलें ना. सो बाकी म्हणटा सगळें ओके आहा आनी जाता तितलें हांवें ह्या व्हिडियोन कॅप्चर केलां गायलें कॉलेजीन भितर हांवें कांय काडलो ना कित्याक थिंग काडपा एलावड नासलेलो कित्याक ती कॉलेज फूल ऑफ डॉक्टराची आख्खे डॉक्टराक शिकपा तेसो ती कॉलेज. सो थिंग ते आमी तेगे हेका लागून गेलोले सो तो भुरगो आनी तेगेले बाबडे गेले गेलो ते सगळें बरे भशेन जालें आपलो तो शिकोता डॉक्टरा हे शिकोता आनी हो आयचो ब्लॉगान फ्रेंड्स इतलें. सो नेक्स्ट ब्लॉगान चोया केशको कितें आहा तें अपडेट दिता तुमकां. चॅनलान न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब कराय शेअर कराय लायक कराय मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन टेक केअर फ्रेंड्स बाय बाय सी.